संजीवनी सहकारी साखर कारखानो हे गोयचो पहिलो मुख्यमंत्री भाऊसाहेब बांदोडकरांचे सपन आशिल्ले, पण फाटल्या 55 वर्षांत 12 मुख्यमंत्री जायसर या कारखान्याचो जाला धवो हत्ती आणि ताच्या पावला खाला सुमार 3,500 शेतकारांची कुटुंबा चिड्डल्यात। ताका लागून शेतकार चाळवल्यात। कोण जबाबदार हे परिस्थितीक पळयात हो खाशेलो रिपोर्ट। मायनिंग बंदा उपरांत ऊस कातरपाक 2 म्हयने उशीर जाल्ल्यान आनी कारखान्यांतली मिशनां परत मोडत आशिल्ल्यान गोंयच्या 5 तालुक्यांतल्या लोकांचेर अक्षरशः हावळ आयल्या आनी दुसरे वटेन पोरू तयार जाल्ली 1.5 लाख पोतीं साखर फॅक्टरीन तश्शीं पडून आसात। सरकारान आतां 5 डिसेंबराच्यान फॅक्टरी सुरू केली तरीकय तांचे प्रस्न पुरायेन सुटचे नात। सांग्याचो आमदार प्रसाद गांवकार हे सगळे प्रश्न व्यवस्थित कशे मांडटा तें पळयात। आमची डिमांड दोनूच आसले सद्या आतांची तरी दोनूय डिमांड म्हणजे कित्याक एक आमकां पयशे तुमी दिवचे एक 10 कोटी रुपया जेणे करून फॅक्टरी आमी सुरळीत चलूंक शकतले आनी दुसरी डिमांड हो आशिल्लो की काल पळय त्यात पोल्युशन बोर्डान पळय हें केलां तें जाता तितले बेगीन स्थगीत करचें म्हणून तें गोवा गव्हर्मेंटान सेंट्रल गव्हर्मेंटा कडेन कोऑर्डिनेशन करून जें कितें आसा तें करचें म्हणून त्या मेलांतल्यान आमकां कळ्ळें की फॅक्टरी 5 तारीख पासून चालू करता म्हणून। आतां उद्देश कितें आसा फॅक्टरी 5 करून चालू करचे पेक्षा आतां सद्या एट प्रेजेंट आयज पर्यंत 600 ते 700 कामगारांक देंवले कडेन आसा। आज त्या कामगारांचो प्रश्न आसा कारण त्या कामगारांक बेकार बसयले जाल्यार तांकां बेकार बसून आमकां तांकां तेंचो पेमेंट चालू दवरचो पडटा। गेल्ल्या वर्सा जेन्ना आमी केलें त्या वर्सा गेल्ल्या वर्सा 47,000 सुमार मेट्रीक टन आमी गोंयचो ऊस दिलो, सादारण 27,000 मेट्रीक टन आमी केन ऊस दिलो, ओवरऑल सादारण 74,000-75,000 सुमार मेट्रीक टन आमी ऊस आमी दिलो। फॅक्टरीची चलपा लागून जी आतांची हांगा क्षमता आसा ती 1200 जे गोंयचे शेतकार लोक आसात मॅक्झिमम सांग्यार जवळ जवळ 30 ते 35,000 टन सांग्यार पेकता, जवळ जवळ 10 ते 12,000 टन आमचे काणकोण केपी जवळ जवळ 8,000 टन, बाकीची आमची सत्तरी पेडणे ह्या तालुक्यांत सादारण 8-10,000 टन। ओवरऑल आयची स्थितीक सादारण 50,000 ते 55,000 टन ऊस पिकता। की ही जी फॅक्टरी आसा ती आमकां जे स्पेशली सांगे केपें काणकोण सत्तरी ह्या जे शेतकारी लोक आसा तेंची जीवन वाहिनी आसा। आयज सरकारान ताका एक पांढरा घोडा करून दवरले कडेन आसा। जर ऊस तर आमी ह्या शेतकारांक बंद केलो जाल्यार तांकां पर्यायी दुसरे क्रॉप घेवपाची आयज परिस्थिती ना आनी ती जर परिस्थिती जर आयली ना जायत जाल्यार आमकां प्रत्येक शेतकाराक आयज जे महाराष्ट्रा घडटा जावं कर्नाटका घडटा की शेतकार आमी आत्महत्या करता, पूण अशी पाळी ह्या लोकांचेर हाडची न्ही आनी जर अशी पाळी हाडल्यात जाल्यार आमी सरकाराचेर खंय तरी लोकांक घेवन तुटून पडपाची आमकां परिस्थिती येतली। जर आमी फूल प्लांट नवो केले जायत सादारण 50-60 कोटीच्या आसपास तर आमी ती इन्वेस्टमेंट केली जायत जाल्यार म्हाका दिसता परत आनी फुडल्या एक 20-25 वर्सांक आमकां फुडें आनी पळोवपाक पडपाना, मागीर इतली लॉस आमकां जावची ना। दुसरी गोश्ट साखरेची आसा, साखर आयज आमी जी तयार करता ती साखर अजून पर्यंत फॅक्टरीन पडून आसा। म्हाका खबर ना कित्याक ना म्हणून, कित्याक तेजी हें जायना म्हणून, ओपन मार्केटान अजून पर्यंत ती येना, होय एक प्रश्न आसा। मात ऊस लावपी शेतकार म्हणटात सगळें जाग्यार घातलें जाल्यार आतां काडटात ताच्याकय डबल ऊस काडपाक जाता। फॅक्टरी नुकसानात चलपाकच शकना, पूण ते खातीर नेमान उदक दिवप आनी शेतकी खात्यान सारकें लक्ष दिवप गरजेचें। आतां आमची शुगर फॅक्टरी जी आसा ती वर्सा वर्सा नुकसानां वयता अशें म्हणटा, पूण एक्चुअल ती नुकसानां वतना कित्याक आतांच्यान जर तुमी उदाहरण पळोवचें आमचे कडेन 1,12,000 साखर तयार जाल्ली पोरू मार्च बिफोर ती आज पर्यंत विकली गेल्ली ना आनी ती न विकली गेल्ल्यान तिजेर जें काडलेलें लोन आसा तेजें इंट्रस्ट कितलेशें जाल्लें आहा आनी तें अरावंड 2 कोटीच्या वयर आसतलें आनी जे फॅक्टरीचें लोन लॉस जाता तें अशें मिसमॅनेजमेंट म्हणजे चुकीचें धोरण अवलंबल्यान नुकसान जाता। पोरूं हीच परिस्थिती जाल्ली, पोरूं शुगर फॅक्टरी चालू केल्ली 1 तारखेर नोव्हेंबराच्या आनी ती लास्ट 1 म्हयनो चल्लीच ना, म्हणजे चालूच जाल ना आनी तेजे नंतर डिसेंबराक ती स्टार्ट जावन मोडत चल्ली आनी शेतकाराक तेका लागून मोठो नुकसान जालें आनी वर्सा वर्सा सांगता ही फॅक्टरी अंदूच सिजन सोंपलो की नवी फॅक्टरीचें काम सुरू जातलें। अमूक प्रपोजल घातलें तमूक प्रपोजल फक्त बातां मारता, एक्चुअल कांयच आमच्या फॅक्टरी खातीर जावं शेतकारा खातीर एक्चुअल कांयच हें करना। आतां सामको ऊस सुकोन गेला, आमचो शेल्डेचो कॅनाल उदक सोडलें ना अजून, तर हें उदक सगळें फॅक्टरीकच वयता चडान चड, तेजेर लक्ष आहा, फार्मराचें व्हडलें लक्ष ना उदकाचें सोडपाचें बी। जेन्ना पळय आमी फॅक्टरी चालू जाता तेन्ना आमी ऊस मारपाक वयता पळय तो तेन्ना सगळो सुकलेलो आसता, तो सुकता कित्याक उदक ना, जेन्ना टायमार तर ताका उदक सोडलेलें जाल्यार तो ऊस बरो जावन येता, सामको हेजेर कांडो बी मोठो येता आनी ऊसाक मेन म्हटल्यार उदक ना जाल्यार तो कापूस जाता। तशी हांगा ऊसाची हें जाल्लें आसा, पूण इरिगेशन आजून मेरेन इरिगेशन पळोवपाक येवना, सुपरविजनाक ते हेय येवना जेय येवना कोणूच येवना। आमचे खबराकार फोणेच्यान कृष्णा नायक, शेल्डेच्यान प्रहार सावड्डेकर आणि पणजेच्यान व्हिडिओ पत्रकार यशवंत परब।